दुसऱ्या येण्याचो उगडास करून जेजूच्या जल्माच्या दोबाजीक पोरबेक तयार जावंक आदार करता. ह्याच खातीर हो काळ आमकां सगल्यांक बोरवंशाचो काळ. ह्या वेळार आमी सगलीं एक समुदाय कसो एकठांय जाल्या. तर आतां हे ल्हानशे मागण्याची रीत करूंक आमी आयतीं जावुया आनी सुरवात दिवंक गीत करुया. G7 पेज नंबर 100. G7 पेज नंबर 100. सगळीं उबी रावुया. सगळीं बसूया. मोगाल बाबा भयणीनो, वर्साच्या वर्साक आमी जेजूच्या मनीस जल्माचो उगडास करून व्हडा दोबाज्यान ही परब समोरुंकताव. उत्सवीक वर्साच्या शेवटाक आमी आसाव. तरी आसतना आमच्या क्रिस्ती बाबार्थाची यात्रा सोंपना, पूण ती चालूच उरता. हें मनान दवरून हे मागण्याचे रितीक आमी विशय घेतला तो म्हणल्यार जिविताचे यात्रेन जेजूचो जल्म आमकां बोरवंशान भरता. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी सोयबाचो रचलो आनी आपल्या मोगान ताका भरलो. देवान मनशाक आपलो गुलाम करूंक ना, पूण एके वाटेन आपल्या उतराच्या मार्गदर्शनान मनशाक दिलें जाल्यार दुसरे वाटेन मनशाचे सुटकेक आनी सोतेक देवान मान दिलो. जेन्ना मनीस आपणाचेच ओस्तोंगी देवाची वेंग सोडून वायटाचो गुलाम जालो, तेन्ना देवाचो मोग पातकी मनशा सोबें उणो जायना, बदलेक अदीक दिसून येता. आमच्या जिविताची यात्रा चलतना सोबार तरेचे आळकोळींक आमी सांपडटाव. तरी आसतना आमी निराशी जायनात, कित्याक बोरवासो आमकां फटयना म्हूण आमकां खात्री आसा. जेजूचो जल्म आमकां बोरवंशान भरता आनी आमच्या जिविताची यात्रा भावार्थान चलोवंक आमकां बळ आनी कुरपा फावो करता. Friends, we all wait in hope, and hope does not disappoint us. In a few moments, our Lord, the Creator of the universe, will step out of his heavenly abode and become one with us in human form. He is our hope, our Savior. Are we ready to welcome the babe? Have you prepared a place for him in your heart, in your family? सोडवणार येवचो जालो आनी कांयच किनांनी तो आपलो आमुर्को हांसो, आपली सोबीत पावलां, आपली शांती, मोग, बोरवासो घेवन नव्यान हो संवसार पेकोवंक येवचो जालो. इल्लोसो वेळ आमचे दोळे बंद करून एक धांवती नदर आमच्या फामिलींचेर.
गोऱ्याब्यांचेर, तरणाट्यांचेर, समाजाचेर, सृश्टीचेर, पर्यावरणाचेर, आमच्याच जिविताचेर मारूया. तुका बालोक जेजू तुज्या खंयचे परिस्थितीन जल्मलोलो जाय? तुजे खंयच्या प्रश्नाक परिस्थितीक जेजूचो तूं आदार सोदताय? बाळका जेजूक आमचे फामिलींत कुटुंबांत व्हरूया. आयज कुटुंबाचेर नदर मारल्यार कुटुंबांत एकवट उणो जायत गेला. एकामेका लागीं वेल सारिनात. सगळीं आसुनूय एकसरी जियेतात. भुरग्यांक आवय बापायचो सांगात मेळना. आवय बापायक भुरग्याचो सांगात मेळना. आमी जिवीत दुखोलतात. पूर्णतायेन आनी खुशालपणी जियेनात. आमच्यो दुखी दामून दवरतात. एकामेका लागीं उलोवन सुटावे करिना. जायते कुटुंबांनी आनीक एक नोस्ट भितर सरलें. तें म्हणल्यार बेबदिकाय. घराचो वडील पयलो बेबदिकायेन आपले दीस सारता. ताका भुरग्याचें कांयच पडलोलें ना. असल्या वेळार भुरग्यांक आवय बापायचो सहकार ना जावन वायट रस्त्यार चलूंक लागतात. बेबदिकाय करून ड्रग्स घेवन चोरयो फटींगपणां करून आपलें जिवीत सारतात. कुटुंबाचे वांगडी एकामेकाक लेखिनात. कुटुंबांत समजीकाय भोगसणें मागणें ना जावन घराब्याची शांती बिगडल्या. आमच्यो फामिली कुटुंब तारेर घालूंक तूं ये जेजू. आमचो भरवंसो वाडय जेजू. आमी गायन घेवया G8 पेज नंबर 100. Jezu, amcia somia, soroi amca, patgiam donia, umbrut amcia, civacia, Jezu amcia. Deo
Deutor begin. Yagoi dora daron diucha muncha kula nasau kodis solinaka. सुपुल्या जेजूक आमच्या तरणाट्यांच्या प्रश्न उक्ते करूया. जेजू, आमची तरणाटी जायतो तोकोस घेवन आपलें शिकप पुरें करतात, पूण तांकां बरी नोकरी मेळना. हांगा थंय तीं आपले रेज्यूम दितात, पूण तांकां नोकरी ना. तेन्ना तीं निराशी जातात. जायते आमचे तरणाटे ड्रग्सांक बेबदिकायेक सांपडल्यात. कांय आमचे तरणाटे देवान आपल्याक दिल्ला गुणाचो बरो फळ दिवंक बेसारमाय करतात. आपलो वेळ मोबायलाचेर फेसबूक, वॉट्सॅप, इंस्टाग्राम रील पळोवंक विबाडटात. फिरगोजेच्या वावरांत आनी कार्यकारांत भाग घेवंक फाटीं पडटात. आपले प्रश्न, चिंतना, आवडे मागण्यांतल्यान तुज्या पांयाशी हाडूंक चुकतात. जेजू, आमच्या आनिकूय तरणाटी आसात. जेजू, आपल्या अवघडाय बळी पडनात, पूण देवान दिल्ल्या गुणाचो बरो उपयोग करतात. आपलो वेळ, आपले हुस्के मागण्यांतल्यान आपले सेवे वरवीं बरेपण शिपडायतात. आमच्या सगळ्या तरणाट्यांक तुज्या हातांत घालता. जेजू, जसो तूं आपल्या आवय बापायक कालतो रावलोय आनी तुज्या भौशीक वावरांतल्यान समाजांत बरेपण हाडूंक वावुरलोय, तेंच उत्तेजन आनी मार्गदर्शन आमच्या तरणाट्यांक फावो कर. आमी गायन घेवया G16, पेज नंबर 106. Darkaye begin, begin, mor praveli utroshi. Darkaye begin, begin,
Tarkaye begin, begin. Molva veni utroshi. Tarkaye begin, begin. Molva veni utroshi. निकतोच जल्माक येतल्या बालका जेजू आमच्या समाजांत व्हरूया. देवान आपल्या शाणेपणान आनी एकमोतीन हो सोबीत सुंदर संवसार घडलो आनी मनशाच्याच हातान दिलो. पूण मनशान आपले आशेक लागून ह्या संवसाराचेर काळोखी कुपां हाडल्यान संवसार सगळोच काळोखान बुडला, ओनितीन चेपला. कसलोच गुन्यांव नासतना मनीस सोबात तरेच्या ओनितीच्या सांखळींनी बांदलेलो आसा. वेगवेगळ्या तरेची ओनीत आमी पळयता, पूण ओगीच रावता. आमीच वेंचून काडलेले आमदार मंत्री आपलोच फायदो पळयतात, आपणाक जाय ते कायदे काडटात आनी आपणाक जाय ते कायदे बोलदूंक सोदतात. उदरगतीच्या नांवान दोंगर झाडां कातरतात, रानां वानाची दोतोरेची नाशिंदी कोत्तात. आमची भावां भयणां वायटाचेर निशीत मारतात, ताळो उबारतात, तांचेर केसी घालतात. निरपराधी बोणकोण भोगतात. लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन सारकें बिगडलां. ओनीत भ्रश्टाचाराचेर वाडत गेल्या. आमच्या घायल जाल्ल्या समाजाक पेकोवंक ये जेजू. गायन करुया G2 पेज 98. Barca Gesù, io tu io, Bava Boini, sono io, Tato Camce, Canocchio, Somsa Soplo, Odlocchio, Deo tu pausan, mon matlo, urtu fulu, somnitlo, unsyak sonor, patkatlo, unsyak nipa, monatlo. Barca Gesù, io tu io, Baba Boini, sono io, Pato Camce, Canocchio, Somsa Soplo, Odlocchio. बाबा भयणीनो, इल्लोसो वेळ ओगीच रावन
आनी खंयचे परिस्थितीन तूं जेजूक जल्माक हाडूंक सोदताय तें तुज्या मनान हाड. मोगाल्या बापा, 4 सुमानाची आदवेंताची तयारी केल्या उपरांत जेजूच्या जल्माच्या दोबाजीक परबेक आमी ह्या लागशिल्ली तयारी केल्या. आमी पातकी आसुनूय तुवें आमकां तुजी आपणायलेली भुरगीं कशीं सांबाळल्यांत आनी सगल्या तुज्या बरेपणान आमकां भरल्यांत. देखून बापा, आमी तुका दिनवासतांव. जेजूचो जल्म जावन दी आमकां एक नवें बळ आनी कृपा आमच्या जिविताचे यात्रेन तुजें हाजीरपण आमी भोगूंक आनी अणभवूंक आनी तुजे कशे परमणे भावार्थान, बोरवाशान आनी मोगान आमचें क्रिस्ती जिवीत जियोंक. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमी गायन करुया G1, पेज नंबर 97. Emmanuel, Emmanuel, amche mode devunduye. Emmanuel, Emmanuel, amche mode devunduye. Sasna zanbai devunduye, somne zagyar kanoktuye. Sasna zanbai devunduye, somne zagyar kanoktuye. Emmanuel, Emmanuel, amche mode devunduye. Emmanuel, Emmanuel, amche mode devunduye. Videshantli, amka soloi, tatka podvi, sasna karoi. Videshantli, amka soloi, tatka podvi, sasna karoi. Emmanuel, Emmanuel, amche mode devunduye. Emmanuel, Emmanuel, amche mode devunduye. Kaya soiba, okol la boy, duke salya, buzvon pavoy. Kaya soiba, okol la boy, duke salya, buzvon pavoy. Emmanuel, Emmanuel, amche mode devunduye. Emmanuel, Emmanuel, amche mode devunduye. Songa maron, dagoyanka, iswatako, bodhiyanka. Songa maron, dagoyanka, iswatako, bodhiyanka. Emmanuel, Emmanuel, amche mode devunduye. Emmanuel, Emmanuel, amche mode devunduye. Emmanuel, Emmanuel, amche mode devunduye.
Supulo balok sala, iat namaskar kora, iat namaskar kora, iat namaskar kora, Soumya. Rajat Porvyaso, Supulo balok sala, iat namaskar kora, iat namaskar kora, iat namaskar kora, Soumya. भाव भयणीनो सगळीं खुशालकायेन जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी वांटो घेवया, जागृत रावया आनी उमेदीन आनी भावार्थान विस्वासान ही मिसाची भेट भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, सोम्या जेजूच्या जल्मान बरवशाचो काळ प्रकाशलो आनी विस्वासाचो दीस उदेवन आयलो. खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी भरून सोम्या जेजूच्या जल्माच्या समारंभणेक बरवशाची मनशां कशीं आमी एकठावल्यांत तेन्ना ह्या सेवा धर्माचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. संवसारांत सोरवंडार जल्मला, स्वर्गा राज्यांत देवाक महिमा. नातालाची परब म्हटल्यार आमचें मोदें देव इमानुएल. आमच्या मोगा पासत देव स्वर्ग सोडटा आनी संवसारांत मनशाचें रूप घेवन येता. हो गूट आयच्या दिसा आमी विश्व पवित्र सभा समोरपतना हे मिसाचे भेटेंत देवाक महिमा गावुया. तशेंच बाळका जेजूच्या जल्माची कुशालकाय एकामेकाक वांटून बरवशाची मनशां कशीं सांगाती आमी क्रिस्ती भावार्थाची यात्रा चलूंक देवाची कृपा आमकां बोरतेन फावो जावंक आमची मागणी ह्या दोबाजीक मिसाच्या बलिदानांत देवाक उबारुया. आमचे चिखलेचे पवित्र सभेक एक कुटुंब कशें देवाचे मोहिमेंत वांटो घेवंक कृपा मागुया. तूं म्हजो पूत आनी हांवें तुका जल्म दिला. हो भयणीनो, आयज हे पवित्र राती सोडवंडार आमचे पासत जल्मला आनी ही कुशालकायेची खबर आमी एकामेकाक सांगता आसतना आनी ही कुशालकाय आमी मनयता आसतना जायते पावटी आमी उणी पडल्या. ह्या पासत आमी देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरे सगल्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
सोम्या काव्य जेजू जल्मल्ले ते घडी आंज बडव्यांनी गीत गायलें. हेंच गीत गावन आतां आमी ह्या दबाज्यान भितर सरुया. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, ही भोव पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या परचडान तुवें भरली. कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवांच्या गोट्यान तो आंकवार मायेचो उसोक्त बाळूक जालो. तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार स्वर्गा संवसाराचो धनी म्हूण आमी तीर भावार्थान सत मानता. देखून एक दीस स्वर्गार ताच्या सांगाता संपूर्ण उजवाडान तुजी महिमा आनी संतोष बगूंक आमकां वर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान
जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान आमेन. इजायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. कालोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोडना सावलेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची कुशलकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोष चडयलोय. पिकेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात. तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंदभरीत जातात. कित्याक मिद्यानाच्या दिसा केल्लें तशें ताच्या बाराचें जूं, ताच्या खाडायली खाटी, ताचेर जुलूम करतल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सोगले जोडे आनी रोगतान बोल्लोली आंगोस्त्रां हीं सोगलीं उलपोन गेलीं आनी उज्यान ताचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळूक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या कांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका ओलकोतोली ह्या नांवान. अजापून बुध दिनार पोदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिवासनार बसून आपलें राज चलयतलो. आतां तावन नितेकाली नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोलबराचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बोळान हें सगलें करतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब हे परीन जातलो. आयज आमकां जल्मून आयला सोनमुडार सोमी जेजू. आयज आमकां जल्मून आयला सोनमुडार सोमी जेजू. गावया. आयज आमकां जल्मून आयला सोनमुडार सोमी जेजू. नवें गीत रचून गाया परमेश्वराक वाखाणा. शेकांशेक प्रितुमी वो देवाचो गितां गाया. परमेश्वराच्या मानान गितां गायोन आंगोडा. वयर काडटा नांव देवाचें, परगोडटा तारोन ताचें. जाबा. आयज आमकां जल्मून आयला सोनमुडार सोमी जेजू. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मोदें गाजोया. सगल्या बोळसा कळोया ताची कोती विस्मिता. परमेश्वर कितलो व्हडतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचे ताचे इतले बेदोरचे. जबाब. आयज आमकां जल्मून आयला सोनमुडार सोमी जेजू. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोन सांगा. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट.
सोर संसारांत भोगून उल्हास आयकून संसार खूब बोला दोयऱ्या सागोर आयकूं दिताचो गोणगोण आयज आमकां जल्मोन आयला सोडवोना सोमी जेजू फोडा सोयट पिकाल सोमीन पुरकोटून नोन बोरी रानांतली सोगली झाडां मुरकोटून कुशाल बोरी मुनसुबी प्रितुमीची पोरजाची कोरच्या जोटी परमेश्वर होडे आयज आमकां जल्मोन आयला सोडवोना सोमी जेजू बागेवंत पावलून तिताक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली. ती आमकां ओदोर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून माणसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भोक्तीन ह्या संवसारांत जियोंक शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो बोरवासो धरून मुणगे आमच्या वर्त्या देवा आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळयोवन आमी आतां जियोंक जाय. आमकां सोर्व तोरेच्या खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितोळ केल्ली बऱ्यो कोरण्यो करूंक आशेता तसली आपली खाशा पोरजां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. देवाचें उतर हें उद्गार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सगल्या संवसाराची लोकगणती करची म्हूण त्या दिसांनी सेजार आगुस्त हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगणती जाली आनी सगळीं आपआपलें नांव लावन दिवंक आपआपल्या गांवांक वेतालीं. आपूण दाविदाच्या घराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुजे गालिल्यांतल्या नाजारेत नोंगरा थावन जुदेयांतल्या बेतलेहेम म्हणलोल्या दाविदाच्या नोंगरान गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ले गर्भेस्त आसलोली मारिये सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें.
आनी थंय आसतना तिचे प्रसूत जावचे दीस भरले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खानावळींत स्वात नासली देखून ताका फाळयांनी गुटलावन खावणेंत आड घालो. त्याच खेड्या गांवांत रात पारो करून कांय गवळी आपले हिंड राखताले आनी अवचितूच एक देवदूत तांचे सरशीं उबो जालो आनी देवाचें तेज तांचे भोंवतणी परजळ्ळें आनी ते भिवून थरथरले. पूण देवदूतान तांकां म्हणलें, भिवू नाकात. पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी होच संतोश सगळे परचेक भोगतलो. तर आज दाविदाच्या नोंगरान तुमकां एक सोडवंडार जल्मला. तो क्रिस्त सोमी. आनी ही तुमकां खुणां फाळयांनी गुटलायलेलो आनी खावणेन न्हिदायलेलो तुमकां एक बाळोक मेळटलो. तेन्ना अवचितूच देवदूतां बरोबर सर्गीच्या दोलबारांचो एक व्हड जमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस्त करताले, महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान्ये ही पवित्र रात, ही शांत रात. आनी भाव भयणीनो, हीच पवित्र रातीक जायतें बरेपण, जायती शांती येता. कित्याक आज बडव्यांनी गीत गायलां. 1914 ह्या वर्साक वर्ल्ड वॉर 1 सुरू जाल्लें. सुमार ऑगस्टाच्या म्हयन्यान तें सुरू जाल्लें आनी हें झूज चलता चलता डिसेंबराच्या म्हयन्यान म्हणल्यार नातालांचे मदयांनी सगळें शांत आसतना आनीक हे सगळे सोल्दाद जे झुजताले एकामेका लागीं ते बरे कांसार आसतना अकस्मात थोड्या सैनिकांनी गीत गावपाकूय कॉमेस केलें. सायलंट नायट हें गीत जर्मन भाशेन, जर्मन सोल्जर्स आसले तांणी खंय गावपाक सुरू केलें. तांणी गावपाक सुरू केलें तेन्ना दुसरे वाटेन आसले इंग्लीश सोल्जर्स, तांणीय बीन आपणाचे भाशेन कॅरल्स म्हणपाक सुरू केले. आनी ल्हवू ल्हवू हीं गितां गायता गायता एकामेका लागीं यू डोंट शूट, आय डोंट शूट, तुवें मारनाका, हांवूय मारचो ना. एक अनऑफिशियल सीज फायर जालो. शांत सगलें आनी सगळे खंय सोल्दाद जे झुजताले एकामेकाक मारून उडोवपाक कोत्ताले आतां येवन चॉकलेटी वाडटात, सिगरेटी ओडटात बराबर त्या थंडायेन, खेळपाकूय लागले, गिफ्ट्स एक्सचेंज करपाक लागले. म्हणल्यार हो थोडोसो वेळ झूज बंद, वर्ल्ड वॉर बंद जालें खुशालकायेन ह्या गितांतल्यान. दुसऱ्या दिसाक जावन खंय परतून झूज सुरू, बॉक्सिंग डे म्हणटात तेन्ना. भाव भयणीनो, एका गितांतल्यान इतली शांती येवपाक सोदता. म्हाकाय दिसता आतां एक गीत म्हणपाक. हांव म्हणो, हांव गीत गावं. फ्रांसीस मातशें गितार घेवन यो रे. फ्रांसीस तयारूच जाल्लो गितार घेवन. भयणीनो, तुमी आयकलां आसतलें जायते पावटी पयलीं आनी भोव करून जरी तर MLTR मायकल लर्न्स टू रॉक हांची गितां तुमी आयकतात जाल्यार. Animals, wild rivers and a waterfall, I can hear the planet call. Show a little respect. Beautiful, everything that is beautiful. If you want to save it all,
show a little respect. निमणी वड तुम्ही म्हज्या बरोबर म्हणल्यार म्हाका बरें दिसतलें. Show a little respect. Sing it. Show a little respect. आणि एक पावटी. Show a... फुडें आनीक गीत गायना, आख्खें गीत गायत जाल्यार सेर्मांव गिताचेरूच काबार जातलो. मायकल लर्न्स टू रॉक, एनिमल्स हें गीत गायतात. आनी ही वड खेरीत भाशेन म्हाका आवडटा. शो अ लिटल रिस्पेक्ट. 1914 वर्ल्ड वॉराची खबर सांगल्या. इल्लोसो वेळ एकामेकाक रेस्पेत मान दिवन हे सोल्दाद बाराबर आयले आनी हो रेस्पेत दुबावरेत त्या बाळकाक, जो बाळूक आमचे मुखार आसा. काय बरो गोठो आहा. ते शांत राती हो बाळूक जल्मलो आनी आयज आमी ह्या गोट्या भोंवतणी एके भाशेन जमा जाल्या. आनी कितें सांगता? शो अ लिटल रिस्पेक्ट. तो जल्मला तेन्ना कोणाक रेस्पेद दिला? आमी आयकल्या ताची जल्माची खबर. खानावळीन सुवात नासली आनी ह्या पासत हो गोठो गोरवांचो. त्या गोरवांच्या गोट्यान जूंय त्या गोरवांक घालपाचें तोंड आसलें, तांचें खाण आसलें, थंयसर ते खावणेन ताका आड घालो, ताका फाळयांनी गुटलायलो. आनीक वारो कसलो? तोच वारो जो मनजात गोरवां जो वारो स्वास कसो घेताली, तोच हो देवाचो पूत जो मनशा सैमान ह्या संवसारान भितर सरला. शांतपणी खालतीकायेन सगल्यो असोक्तायेन मनशा सैमान भितर सरलो. भाव भयणीनो, असल्या वेळार नातालां, क्रिसमस shows not just little respect but great respect to creation. रचनेक एक व्हड रेस्पेत मान दाखयता. आनी हो सोडवणार जेन्ना जल्मला तेन्ना ही सगळी रचना आपल्या खाल दवरूंक न्हय, पूण म्हणूंक जाता ही रचनेच्याच गोपान एके भाशेन जल्म घेता. जें कितें ही रचना करता तेंच आपण करता, सादेपणान, ओगेपणान आनी जे भाशेन भोंवतण आसा ते भाशेन. तेन्ना ताचे भोंवतणी सेक्युरिटी नासली, तो पालासीन जल्मूंक ना, पूण आमच्या मनशा सैमान सादेपणान भितर सरलो. भाव भयणीनो, आयची वाचपां आमी आयकता. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलां तें इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. आनी एक बाकीत, आनीक हें बाकीत कसलें? काळुकान आसलेल्यांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. आनी हो उजवाड कित्याक? खंयच्या लोकांक? इजायास प्रवादी खेरीत भाशेन हें बाकीत करता तें हे इस्रायल परजेक जांकां आसिरियेच्या राजान धरून व्हेल्लीं, तांचें सगळें काबार केल्लें, लुटून काबार. कित्याक जेन्ना राजा येताले आपले सोल्दाद घेवन आनीक तांचेर झूज मांडटाले, जांचेर जैत व्हरताले, तांचें सगळें लुटून व्हरताले आनी तांकां धरूनय व्हरताले. ह्या लोकांक, इस्रायलितांक धरून निर्वाशी करून व्हेल्ले. तांचें आपणाचें म्हणलेलें कांयच उरूंक ना. पयलीं आसलेलें देवान दिल्लें हें भासायलेलें राज, द प्रॉमिस्ड लँड तांकां दिल्लें. तरी पूण तातूंतलें सगळें आतां आनीक तांचे लागीं कांयच ना. जें आसलेलें तें काबार जालें, निराशा सगळी. भाव भयणीनो, आयज आमचे लागीं आमची जमीन आसा, आमचीं शेतां बाटां आसात, आमचीं घरां आसात. जस्ट इमॅजीन, हें जरी तर काडून व्हेलें सगळें. जे भाशेन आतां सरकार वेगवेगळे तरेचे बऱ्योचश्यो स्किम्स काडटा. शेतां जीं कोण रोयनात तांचीं शेतां व्हरपाचें आसात. जी जमीन युटिलायज जावंक ना, अनयुटिलायज्ड लँड आहा, आतां सरकार तें मॉनिटायज करतलो. मुखार स्कीम येवपाची आहा, मॉनिटायज करतलो. म्हणटच तूं जें वापरना तें सरकार आपूण घेतलो आनी आपूण उजार करतलो. डिवेलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आनीक वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स आनीक तातूंतल्यान दुडू करतलो, प्रॉफिट्स. हे परजेक अशेंच घडलेलें. असलें जायत जाल्यार आमी खुशाल आसतलीं काय दुखी आसतलीं? जॉयफूल काय निराशी जातलीं? निराशी जातलीं दुबावेरेक.
कितें करचें कांयच कळचें ना. हाचे बगोर हे पोरजेक आनिकूय त्रास आसले. तांकां काम करचें पडटालें. दुसऱ्या राजाचें, तांच्या लोकांचें तांचें काम करपाक पडटालें. जाता तितलेंच न्हू, पूण जाता त्याहून सुबेज. त्या भायर तांच्या ह्या देसान रावपाक तांणी टॅक्स भरचें पडटालें. जोड ना, पूण टॅक्स फारीक करपाक जाय. टॅक्स फारीक करूंक जायना, आनीक काम कर. म्हणटच हे भाशेन ही पोरजां कश्टवतालीं. असले दीस घडये आमचेरूय येवपाक शकतात भाव भयणीनो. चोत्राय धरची आमी, आमच्यो जमनी वचपाक शकतात, आमची भाटां बेसां वचपाक शकतात. आनी आतां टॅक्स जे आतां आमी जाणा, पयलीं टॅक्स वाडयलो, GST आतां देंवयल्लो आसा घडये परतून चडत. आनी टॅक्स फारीक करपाक जायना जाल्यार हें काम कर, तें काम कर, आमचेरूय येवपाक शकता. तर असले दीस जेन्ना आयिल्ले, ही पोरजां काळोखांत आसली. आनी तेन्ना इजायास प्रवादी हें बाकीत करता. काळोखान आसलेल्यांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडटलो. आनी हो उजवाड जेन्ना दिश्टी पडटा तेन्ना आनंदभरीत ती जातली. एक भरवसो. आनी आनंदभरीत जातली तेन्ना कित्याक जातली, कसलें कारण आसतलें? तांच्या पिकेचें फळ, म्हणल्यार शेतां भाटांचें उलयता, आमच्या पर्यावरणाचें उलयता. तांचें पीक वाडटली आनी हे पिकेचे खुशालकायेन जी खोस भोगता तसली खोस तांकां भोगतली. वो झूज जाल्या उपरांत जो माल वाडटात, हे राजा कितें करताले, गेलो झुजलो आनी ती लूट मारून हाडटात. ते हे जे सोल्दाद आसात तांचे मदें वाडटाले. आनी ते वाडटा तेन्ना तांची एक खुशालकाय वेगळीच तरेची आसताली. म्हणटच असली खुशालकाय पिकेच्या काळार जाता तसली खुशालकाय, झूज जिखता तेन्नाची खुशालकाय. ह्या दिसांनी आमी आतां पळयलां, काल जेन्ना रिजल्ट्स येयल्यात एलिसावांचे, जे कोण जैतिवंत जाले खुशाल, सेलेब्रेट. जे कोण पिड्ड्यार जाल्यात ते दुखी. म्हणटच असली खुशालकाय तुमकां मेळटली हें सांगता. तशेंच आनिकूय इल्लें मुखार सांगता, जीं झुजाचीं हातयारां आसात, वो झुजाच्यो वस्तू आसात, त्यो सगल्यो लासून काबार जातल्यो. म्हणल्यार हाचे मुखार आनीक झुजां ना. कित्याक? हो उजवाड जो येता तो शांतीचो उजवाड, तो सोडवंडार येता, तो रेस्पेत दिवपाक येता. भाव भयणीनो, जरी तर आमी पळयलें, ही झुजां जातात ती कित्याक जातात? आयज देसां मदें झुजां, वो आयज धर्मा मदें झुजां. आमच्या भारतांत आतां धर्माचीं झुजां करीत आसात. व्हडलीं झुजां न्हू तीं, धाकटीं. नातालांचे मुद्यानीचे आदीं भुरगीं जीं क्रिसमस मनोवपाक एकठांय जाल्लीं, वो ल्हान जोमे जे एकठांय जाल्यात, वो कोण सांता क्लॉज कॅप्स घालून गेल्यात, हे थोडे जाण उठलेले आसात. ते सदांच्या सदां उठटात. हे पावटीक तांकां आनीक मातसो इल्लोसो नेट मेळ्ळलो आसा. आनी हे पावटीक तांकां नॅशनल टॅलिव्हिजन जे आसात तांणी न्यूजूय केल्लो आसा तांचो. हाचे पयलीं जावंक ना अशें न्हू, जालें. आतांय जाता आनी मोठ्या प्रमाणान जाता. कित्याक? हीं झुजां. आनी जरी तर तुमी आतां व्हिडियो पळयला तुमी व्हिडियो, जे आमचे कोण नातालां मनयतात त्या ग्रुप्सांक बंद करपाक जे उलयल्यात, ते बजरंग दलाचे, VHPचे पळयल्यात, तांकां रेस्पेत ना, उलोवपाक कळना. माद मेरी कशे भाशेन ती गरबेस जाली, तो एकलो विचारता ताका. जेजू कसो जल्मलो? पवित्र पुस्तक वाचप ना. दादागिरी, गुंडागिरी, रेस्पेत ना. झगडपाक जाय झगड, आर्ग्युमेंट करपाक जाय कर. कित्याक आमी समज हांवें म्हणलें आर्ग्युमेंट करनाका, झगड नाका म्हणलें, झगडनासतना रावतले ना. देखून झगड, बायले लागीं झगड तुजे, पूण रेस्पेत सांबाळ. शेजाऱ्या लागीं झगडपाक जाय, जेरिको झगड, पूण रेस्पेत सांबाळ. शो अ लिटल रिस्पेक्ट. आयज आमकां रेस्पेत मान ना, कितें उलयतात म्हूण कोण जाणा, मागीर कोण कोणाचें आयकना. कित्याक? रेस्पेत ना. सोडवणदार जरी तर आयला आनी आमकां ही सोडवण जाय, ही सोडवण आमकां पळोवपाक जाय जाल्यार तितलेंच, एकूच, कितें म्हणात म्हजे बराबर, कितें? शो अ लिटल रिस्पेक्ट.
आनी हो रिस्पेक्ट जरी तर आमी दाखयलो जाल्यार हे सृश्टीक आमी जरी तर दाखयता जाल्यार बेतलेहमान तावन आतां आमच्या गोंयांत येवया. दाखयतात काय आमी रेस्पेत? आमचे जमणीक आयज रेस्पेत आसा? आयज जमीन म्हणल्यार आमकां खरें म्हणल्यार ही जमीन भाव भयणीनो आमची न्हू, आमकां दिल्या देवान. पूण आयज हे जमनीचो आमी सौदा केल्लो आसा, बिजनस केल्ले आसा. आयज आमकां सुबेज पयशे जाय म्हणटच वीक. कोणाक वीक? जे कोण चोड दितात तांकां वीक. आनी तांणी आयज आमचें गोंय पाड घालीत आसात. वेगवेगळे तरेचे प्रोजेक्ट्स आयज आमचे दोंगर कापून काबार जाल्ले आसात. आयज कोळसो आमच्या गोंयांतल्यान वचपाक भायर सरलेलो आसा. आयज आमचीं रानाचे दोंगरावेलीं जीं झाडां आसात तीं कातरून जनावरां आयज भायर आसात, आमच्या नळ्यांचेर भोंवतात, येवन उडयो मारीत भोंवतात, नळे फोडून उडयतात सगळे. शो अ लिटल रिस्पेक्ट. आयज तांकां रेस्पेत मान दिना जावन आयज हें सगळें पाड घातलेलें आसा. थंयसर आयज आमकां हो सोडवंडार परतून जाय. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी गोंयचेच न्हू, आमचे गोंयकार जे आसले आदितावन सदांच हे सृश्टीक तेंकून आमचे पुर्वज जे आसले हे सृश्टीन जल्मल्ले, हे सृश्टींतले आपणाक खाताले पिताले. पूण तितलेंच न्हू, पूण हे सृश्टीचो हुस्कोय धरताले, सुसेगाद जियेताले आमचे गोंयकार. सुसेगाद म्हणल्यार हे सृश्टीन आपणाक धादुसकायेन जियेताले. आयज आख्खे आमचे देशभर पळयत जाल्यार जो रेस्पेत देंवलेलो आसा आनी कारण तो रेस्पेत देंवपाक म्हणल्यार आमची आशा. आयज प्रॉफीट जाय सगळे जमनीचेर. जे भाशेन हांवें म्हणलां, सरकार आयज आमचो मॉनिटायज करपाक सोदता. मॉनिटायझींग द लँड. जें उजार जायना तें हांव वता आनी तुमकां मॉनिटायज करून दिता. सरकार म्हणपाचो आहा हे भाशेन. आनी हें मॉनिटायज कोण करतलो? जे दोग जाण बरे व्हडलेशे आमगेले उद्योगपती आसात, जे आमच्या सरकाराचे दोस्त, ते उजार करतले. आनी देखूनच आयज आमची रानां आरावालीस ह्या दिसांनी चालू आसा. कोर्टान, सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर दिली सांगून आरावालीस एनीथींग बिलो 100 meters इज नॉट आरावालीस. आरावालीस म्हणल्यार जाणा न्हू, आयकोन न्हू. आरावालीस म्हणटा तो ती माउंटन रेंज जी राजस्थान आनी दिल्ली तावन येता. राजस्थान जो रेगिस्तान आसा, अरण्य आसा, डेजर्ट, तो मुखार चडून येयना जावपाक हो आडावन दवरता. तशेंच जें उदक आसा तें सांबाळून दवरता, पावसाचें उदक. ग्रावंड वॉटर रिचार्ज, जलस्तर जो आसा तो वाडयता. आनी ह्या पासत दिल्ली म्हणजे NCR नॅशनल कॅपिटल रिजन आसा तें सांबाळून उरता. नाजाल्यार ते म्हणटात हो डेजर्ट आख्खो मुखार येवपाचो. म्हणटूच प्रोजेक्ट आसलो थंयसर एक बरोसो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट करपाचो आसलो, तो आतां बंद जावन मायनींग. जंय हे थोडे जाण उद्योगपती आसात तांकांच फायदो जावपाचो आसा, प्रॉफीट. आशा आमची. आरावालीस जाल्यार आनीक मातशें मुखार वचत जाल्यार हसदेव म्हण आसा, हसदेव फॉरेस्ट, छत्तीसगड. कोळसो मेळटा थंयसर. जाल्यार सरकारान तो कोळसोय काडून आनीक एकल्याच्या हातान दिल्लो आसा. एके वाटेन क्लायमेट चेंज आनी मागीर हे वेगवेगळे COPs जातात, तातूंत आमी व्हडलीं व्हडलीं भाशणां करता क्लायमेट चेंज सांबाळपाक, कोळसो आसा तो देंवोवपाक. पूण दुसरे वाटेन ह्या कोळशाचें काम आमच्या भारतांत चालू आसा. आनी तें करूंक आमचीं जीं आसात रानां भोव आदलीं तीं कातरून वेतात. आमच्या सारकें सकयल देंवत जाल्यार अंदमान आनी निकोबार आयलँड्स, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चालू आसा. कातरून जायतीं झाडां कातरपाच्या वाटेर आसात. आनी हीं झाडां जेन्ना कातरतात आनी हे दोंगर जेन्ना पोखळटात तेन्ना थंयसर आसलेलीं मनजात, एनिमल्स खंय वेतलीं, कितें करतलीं? खंय आसा रेस्पेत? आनी जेन्ना तेंचो रिस्पेक्ट काबार जालो भाव भयणीनो, म्हणलां तशें आमच्या नळ्यांचेर आयज माकड नाचतात. हीं जनावरां आयज आमच्या शारांनी येतात. एक एलिफंट भोंवता आमच्या गोंयांत तावन महाराष्ट्रा तावन गोंयां. आयकलां तेजी खबर? ओमकार भोंवता एलिफंट. कित्याक तांचीं रानां, तांच्या घराक आमी डिसरिस्पेक्ट केला, तांकां आमच्या गोंयांत, आमच्या घरान भितर सरचें पडटा.
भाव भयणीनो, अशें चलता आसतना जेजू आयज खंय जल्मतलो जाय तो आमकां आयज काळोखान आसा आमी आयज हो वेगवेगळे तरेचो काळोख आमचेर जो पसरलेलो आसा तातूंत घडये आमच्यान एक भाशेन म्हणपाक जाता जे भाशेन ही पोरजां इज्रायल पोरजां म्हणटाली ना आनी होप ना सायबा काबार आमी अशींच मरतली हांव ह्यांची गुलामगिरी आमी करून मरतली हांव आमी हे टॅक्स एक्स्ट्रा भरून मरतले हांव आमी कांयच नासतना मरतले हांव आनी तसल्या वेळार ही शांतीची आनी ही बरवशाची खबर इजायास प्रवादी बाकीत करून तांकां सांगता सोडवंडार जरी तर येता जाल्यार भाव भयणीनो आमचेय दीस अच्छे दिन म्हणटा ते येतले येवपाचे आहा पूण सोडवंडार जाय सोडवंडार ना जाल्यार ती निराशा तर तो जल्मलो जाल्यार आनीक 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 आमी खंयची आशा सोदपाक जाय तो तर जल्मला जाल्यार हो एक मॅसेज घेवन जल्मला आनी हे पावटी ह्या नातालाक आमकां हो संदेश होच कितें धाकटोसो संदेश कितें संदेश कितें शो अ लिटल रिस्पेक्ट हे सृश्टीक रेस्पेद दाखय आनी हे सृश्टीक जरी तर आमी रेस्पेद दाखयतले जाल्यार तातूंतलें जें कितें आमी घेवपाक जाय तें बरे भशेन घेतलें हांव सुसेगादपणी जरी तर ताचेर कितें आड वचपाचे असले प्रकल्प येतात प्रोजेक्ट्स येतात जाल्यार ते आमी आडावपाक मुखार सरतले हांव ना जाल्यार हे फुडली पिळगी जी आमची येवपाची आसा तांचो रेस्पेद आमी पिड्ड्यार करता म्हणटच आमकां जबाबदारी आसा टू शो अ लिटल रिस्पेक्ट टू दीस अर्थ टू शो अ लिटल रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट जनरेशन आमचे फाटल्यान जे येवपाचे आसा तांकां टू शो अ लिटल रिस्पेक्ट टू द एनिमल्स जी रचना आसा देवाची तांकां रेस्पेद दाखोवपाक आमकां आयज उलो आनी हें करता आसतना आमी घडये दुस्मानकायो जायत्यो क्रिएट केल्ल्यो आसात जायते पावटी एक्टिविस्ट बीन आसात आमी जेन्ना उलयता तेन्ना सरकारा कडेन आपल्या आपण दुश्मनी जाता आमदार मंत्री आसात तांचे लागीं आपल्या आपण दुश्मनी जाता दुस्मानकाय करूंक जाय म्हूण न्हू पूण जें कितें उलयतात तें तांकां दुखता दुस्मानकाय जाता जाल्यार शो अ लिटल रिस्पेक्ट टू युअर एनिमीज हो जी एनिमिटी क्रिएट करून दवरलेली आसा आमी जे आमी दुस्मानकायो घडोवन दवरलेल्यो तांकां इल्लोसो रेस्पेद दाखोवपाक जाय दिवपाक जाय आमकां कोण जे सतायतात आमकां पिडापीड दितात तांकांय रेस्पेद दाखोवप म्हणल्यार तांचे पासत मागप प्रे फॉर देम आतां ह्या दिसांनी नातालांच्या समयार जे क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवपाक लागलेले आसात भोव करून नॉर्थ इंडिया मागात तांचे पासत तांकां आमी गाळयो मारून वो तांकां परतून मारपाक सोदून कांय जावचें ना पूण खेरीत भाशेन तांचे पासत आमी मागता तेन्ना आमी तांकां हो रेस्पेद आमी दिता तर शो अ लिटल रिस्पेक्ट तर हेंच करपाक भाव भयणीनो आयज आमकां करपा मागुया जेन्ना जेजू जल्मलो तेन्ना तांकां जागो मेळूंक ना खाणावळीन हाचो अर्थ हें न्हय की तांकां काडून भायर उडयलीं जेन्ना जुजे आनी मारिया पावलीं तेन्ना तांकां कोणेंच भायर घालूंक ना पूण ती येयल्यात तेन्ना जागोच नासलो कित्याक जायतो लोक आयलोलो तो घडये इन किपर आसलेलो खानावळकार आसलेलो दिवपाक सोदतालो पूण जागो नासलो आयज घडये आमी सगळीं ह्या सोमयाक आमच्या जिवितांत जागो दिवपाक सोदता पूण जायत्यांचे आमचे जागे खाली जाल्यात आयज आमचे लागीं जागे नात कित्याक आमचे लागीं दुसऱ्यो वस्तू आसात आयज आमी जायतीं बिजी जाल्लीं आसा कोण जोडपाक बिजी जाला कोण मोडपाक बिजी जाला वेगवेगळे तरेन कोण कामाक बिजी जाला कोण काम सोदपाक बिजी जाला सगळे बिजी जाल्ले आसतना आमकां हो वेळ ना हो जागो ना सुवात ना जेजूक दिवपाक तर सुवात क्रिएट कर तुज्या काळजान तुज्या कुटुंबान तुज्या समाजान आनी तेन्ना हो सोडवंडार आमकां जल्मतलो आनी हो सोडवंडार खरेपणी आमकां जल्मता तेन्ना हो सगळो जो काळोख आमच्या मुखार आयज आसा वेगवेगळे तरेचो हो काळोख पयस जातलो हें सगळें करूंक एकूच वस्त करपाक जाय आयच्या दिसा कितें ती कितें फोर्सान म्हणत ओके तो शो अ लिटल रिस्पेक्ट आनी होच रेस्पेद मान आमकां मेळचे पासत हे मिसाचे भेटेन आमचें जण एकल्याचें मन आनी काळीज ह्या भेटवणेन आमी ह्या आल्ताराचेर आयज उबारुया
सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारता आसतना हांव सांगता तेन्ना आमी सगळ्यांनी दिमी मोडची. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडुया. देव आमचे पासत मनीस जावन जल्मला. सतमंत देवा, सुरपदवीदार बापा, स्वर्गान प्रिथमीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो बरयता. सगळीं आमी ह्या वेळार दिमी मोडुया. पोन्स पिलाताकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार चोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो. सुरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसलो. तुयतांचवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. दुर्बलपणान जल्मलोलो मनशा रुपान पूत देवाचो, आमच्या पाप सायबान बिस्पांनी आनी सगळ्या यादनिकांनी देवाची दुर्बलकाय आपणावन आपले आनी पोरजेचें जिवीत आत्मीक गिरेस्तकायेन भरून बारी वावरूंक देवा लागीं मागुया. विस्वासाचो दीस उदेलो, बोरवाशांचो काळ प्रकाशलो. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत आसलेलो वावर जबाबदारेन पाळूंक, कायद्यांक आनी मनीसपणांक पयलो जागो दिवन पोरजेचो बोरवासो वाडोवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत कर. सोयतानाच्या जुलुमाचे आयच्या दिसा जोड तुटलें. जायत्या सुवातांचेर क्रिस्ती पोरजा पिडापीड भोगता आनी जेजू सोडवणदार म्हूण पोरगोटल्यांक दुमालो भोगचो पडटा. ह्या आमच्या भावा भयणीक सोम्या जेजून आपल्या जल्माच्या समयार शांती दिवंक आनी पिडापीड दुमालो सोसूंक कृपा फावो करूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत कर. शांत निशा, शुभ निशा. स्वर्गावेले देवदूत देंवतात, संतोसान मधुर गीत गायतात. सोम्या जेजूच्या जल्मान आख्ख्या मनीसकुलांक शांती हाडली. जेजूच्या जल्म दिसाच्या समयार आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत आनी समाजांत खरेंच शांतीचे दूत आमचे वागणुके उदेशी आमी जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत कर. भावभयणीनो, मागुया कन्वर्शना पासत. लेट्स प्रे फॉर कन्वर्शन्स. कोणाचें कन्वर्शन? हे बजरंग दल, VHP जे आयज
क्रिस्ती भावार्थांक स्वता येतात तेंचें मन बदल म्हण तांचो धर्म परिवर्तन करूंक न्हू पूण तांच्या मनाचें काळजाचें कन्वर्शन जावं इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी तांचे पासत मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कोर. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरया. आयज जी कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचे पासत मागुया. सर्गीचे बापा तुझ्या पुताक तुवें आमचे पासत आमच्या मनशा सैमान पाठयला. आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमचे मनशा सैम तुज्या देवीक सैमाक एक कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बेटोने वेळार गान घेवया C17 पेज 35 C17. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या आदारले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लागीं पयस सुविचार दबाव सुरबेसपोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशा सैम तुका एकवटलें. ओ अजापवंत गूट समारंभूक जी भेटवणी हे प्रकाशभरीत राती आमी तुका करता ती तुका मानो म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां ओदीक ओदीक ताचे सारकी कोर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. Sorves for a time.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश पांतलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हिच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें हे काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासनीक कराराचे हे रोगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासा कोरा. भावार्थाचो गुट पोर गुटुया. तुझ्या गोसानी पुनर्जीवन मोडा पोरे. तुवें आमकां सोडली सोम्या.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले जे पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागयोन बापा, फिलिपनेर आमचे गोडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोडी बापान सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रितमोगान वाडोय. पुनः जिवंतपणाचो बरवास धरून मेल्या ते आमचे भाव भणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्ताक जे पडजडीत मुक्काम आपण फाव कर. आमा समेस्ताची दया करा मागता. आंकवा मरेद्याची मै संगाती बागेवन झुजे जपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाज आनी सर काडी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. थंय संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपद्वेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. काळोखांत आसतल्यांक उजवाड दिसलो. आयज पिडापीड भोगतात, निराशीत जाल्यांत खुशाल जावपाक सोदतात तांकां एक संदेश. कितें तो? कितें? शो अ लिटल रिस्पेक्ट. आयज आमी जेन्ना एकामेकाक विश करतले, आयज आमी नातालाक एकामेकाक भेटतले आनी त्या उपरांतूय एकामेकाक हो लिटल रिस्पेक्ट दाखोवपाक आमकां आदार मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या देवाचे पितृ जेवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रा म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुझी खुशी
जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या मोगान जेजू भाशेन सगळें हांवें सोंसचेलें कश्ट म्हजी दुकां सगळें ताकाच मोगचेलें जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या जेजू भाशेन हांवें पुर्ततायेन सोंसचेलें आनी ताका पेक्षा वेल्यान ताचेच भाशेन दिसचेलें जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना जिविताचो म्हजो मुलो रुक्ताचें दोचें भितर ताचो भितर ताचो हांवें मोगाचो ताचें उतर जेजू अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू अशें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना सगळें चिंतून सगळें कोरां ताच्या मोगान भरचेलें ताच्या हातान हात घालून
सोबद मनीस जालो आनी देखली आमी ताची महिमा. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, व्हडे कुशालकायेन आनी दिनवाशी काळजान आमच्या सोडवंडराच्या जल्माच्या समारंभान आमी वांटो घेतलो. ह्याच संवसारान ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी स्वर्गार ताचे मोहिमेंत आमकां वांटेली कर. हे आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. जेजू जल्मला आनी आमकां नवो उजवाड आयला. तुमकां सगल्यांक नातालांची परबीं. हॅपी क्रिसमस. शो लिटल रिस्पेक्ट. आयज आमच्या नांवान तुमी सगल्यांक ही नातालांची परबीं दिवची. आयज ही परबीं तुमकां हांव पाठयतां फादर फ्रांसिसाच्या नांवान, तशेंच आमचे पालोटी फादर्स, आमचे रेजिना मुंदींतले क्रिश्चन ब्रदर्स, आयज ब्रदर आसा आमचे बरोबर हिंगा, तशेंच आमच्यो सिस्टर्स, कार्मेल सिस्टर्स, तांच्याय नांवान तुमकां सगल्यांक ही परबीं पाठयता. आनीक क्रिस्ताचो जल्म आमकां सगल्यांक एक नवी उमेद हाडूं. सदांचो एक क्रिसमस जालो आनी गेलो अशें न्हू, पूण ह्या क्रिसमसाक आमी नवें कितें तरी करूंक, बो करून एकामेकाक रेस्पेद दिवंक आनी आमचे कुटुंबां आनिकूय मजबूत जावंक आमचे आवंडे हांव उबारतां. आयची मांडावळ करूंक जितल्याय जाणांनी भार घेतला तांकां आमचे दिनवास, आमचे PPCक आमचे दिनवास. आयज बरे भाशेन गितां गावून नातालांची मदयानीचें मीस कशें आमकां दिसलें देखून आमच्या कोयराक आमचे दिनवास. ही सगळी तयारी करपाक जावं आमचो बरो सफलसो गोठो केला, तशेंच भायर नखेत्र घातला, आमच्या तरणाट्यांनी गोठो केला, तशेंच बऱ्योशो लायट्योय बीन घालून आमकां आयज ह्या सुवाळ्यान भितर सरपाक आदार केला. भायर पॅन्डॉल घातला, तशेंच आयज आमकां भायर बरे भाशेन स्क्रिनीचेर मीस पळोवपाक आदार केला. तांकां सगल्यांक, कोणाचीच नांवां घेनासतना सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. तुमी जी नखेत्रां हाडलेलीं आसात कॉम्पिटिशनाक, तांचें जजींग आतां मिडनायट मीस जाल्या उपरांत जातलें. तशेंच बरीचशी कॉफी तयार केल्ली आसा आनी केकीचो कुडकोय आसा. आयज जेजूच्या जल्माचे कुशालकायेन तातूंत सगळीं बाराबर वांटो घेवया. रोखडीच धांवची न्हू. आयज मीस बेगीन काबार केला तुमकां लागून. आजून देड जावंक ना, पूण मीस काबार केला. रावया मातशें वगत, मेळया एकामेकाक आनी एकामेकाक सांगया शो अ लिटल रिस्पेक्ट. आनीक च्या पिवन जाल्या उपरांत शो अ लिटल रिस्पेक्ट टू आवर सरावंडिंग्स. तीं कापां तीं भोव करून आमचे पॅरापिट्स आसात न्हू, तांचेर दवरनाकात. आनीक तशेंच आमचे जी दुर्गां आसात बरीचशीं बांदल्यात तीं चिऱ्यांची, तेंचेरूय दवरनाकात. पिवन जाल्या उपरांत आमचो डस्टबीन आसा, तातूंत सगल्यांनी ते घालचे. आमकां हे जाग्यार घालपाक आमचो तरणाटो जेरिको आदार करतलो, खंय घालपाचें तें सगल्यांक दाखयतलो. ताचें तुमी आयकात. फाल्यां सकाळीं, फाल्यां म्हणल्यार आयजूच सकाळीं 7 वाजता इगोर्जेन मीस जातलें, कोंकणी मीस. आनी दाबोलीं कपेलांत 7 वाजता, 8:30 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस जातलें. गोठो तुमी केला म्हूण समजता. कॉम्पिटिशनाक दिवपा सारको आसूं वो नासूं, नांवां दियात तुमचीं. आमचे जजीस जे आसात, पॅनल ऑफ जजीस, तुमचे गोठे पळोवपाक तुमच्या घरान 26 तारखेर येतले, 26. तांकां बरे भाशेन येवकार दियात. आनीक गोठो इवॅल्युएट करूंक आमचे जजीस येता तेन्ना तुमी घरा लागीं हाजीर जावचें. 28 तारखेर आयतार पवित्र कुटुंबाची परब, तशेंच होली इनसंट्स आमी आमचे फिरगोजेन मनयता. मिसाक येता आसतना आयताराचें मीस जाता ते भाशेन आख्खें कुटुंब बाराबर येवचें. आमी कुटुंबा पासत खेरीत आशिर्वाद ह्या मिसाचेर करतले. तशेंच होली इनसंट्स सगल्या भुरग्यांक जाता ते भाशेन 8:30 वाजताच्या दुसऱ्या मिसाक येवचें. भुरग्यांचेर खेरीत आशिर्वाद जातलो ह्या मिसाचेर.
आनी ते मीस जाल्या उपरांत आमची संदेशकारां आमच्या सगळ्या भुरग्यां पासत दोतोनीचीं भुरगीं आसात तशेंच दुसरीं भुरगीं जीं दोतोनीक ना तांचेय पासत हो नातालांचो कार्यक्रम घडोवन हाडटात. खरीत भाशेन तुमकां सगल्यांक एक विनंती, तुमच्या शेजाऱ्याक बडे दुसऱ्या धर्माचीं भुरगीं आसात तांकांय जायते जाणांक जायते फावटी उमेद आसा आमच्या बराबर येवन वा आशिर्वाद घेवंक. जांकां कोणाक खुशी आसा तुमच्या शेजाऱ्यांक क्रिस्तांव न्हय पूण दुसऱ्या धर्माची तांकांय आमचें आमंत्रण तुमी पाठोवचें हो आशिर्वाद घेवपाक. तशेंच मीस जाल्या उपरांत जो कार्यक्रम आमची संदेशकारां घडोवन हाडटलीं त्या कार्यक्रमान वांटो घेवपाक तुमी तांकां आमंत्रण आमच्या नांवान दिवचें म्हूण मागता. 29 सोमार आमी नातालांचो कार्यक्रम क्रिसमस सेलेब्रेशन करता. आमचे गांवचे साफाई करतात तांचे पासत, गार्बेज कलेक्टर्स तांचे पासत आनी तांच्या कुटुंबां पासत. तुमच्या मदल्या कोणाक खुशी आसा येवन ह्या सुवाळ्यान वांटो घेवंक तुमी येवन तांचे बराबर हो वेळ सारूं येता. सांजेर 7 वाजता आमी हें सेलेब्रेशन सुरू करतले. आमची फॅमिली डे ह्या वर्साक ना आनी कसलो कार्यक्रम कॅरल सिंगींग वो वन एक्ट प्ले असले कांयच कार्यक्रम दवरूंक ना. जायतीं काजारां आसात, सगळीं काजाराक वसात एकामेकागेर, आपयल ना जाल्यार पासून वसात. तशेंच ज्या कोणाक तुमी भेट दिवपाची आसा तेन्ना दिवंक ना. भोव करून तुमचीं घरचीं जायतीं जाणां हे भाशेन जाल्लीं आसा. आमची जाणटी माय आहा, जाणटी पाय आहा, दुसरे कडेन रावतात. जायतीं जाणां दुसरे कडेन तावन ह्या आमच्या गांवांत येवन रावतात. वसात, मेळात एकामेकाक, जाप करात. भोव करून जांचे लागीं दुस्मानकाय केल्ली आसा, जाय तो तें उलय नासतना आसात, वॉट्सॅप चालू आसतलो आतां आयच्या दिसाक, धाडात एक मॅसेज तरी धाडात. शो अ लिटल रिस्पेक्ट, एक मॅसेज धाडात. भोव करून जांचे लागीं उलयनात, जांचे लागीं झगडीं केल्ली आसा आनी रावतात, तो म्हाका जाप कोत्तलो, हांव ताका जाप कोत्तलो म्हूण, बी द फर्स्ट वन टू शो दॅट लिटल रिस्पेक्ट बाय वन सिंपल क्रिसमस मॅसेज. हे भाशेन आमी हें बरेंपण आमचे मदें घडोवन हाडया. एकूच चीट आहा काजराची. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक मुखार सरता. एस्बन रॉश रॉड्रिगीस, आंकवार पूत ब्रुनो तोलेंतिनो जासिंतो रॉड्रिगीस आनी मारिया जुदिता कितेरिया रॉड्रिगीस उतोड्डा हांगासरलो लग्न जावंक सोदता. ऑड्री आना जॉर्ज आंकवार दू जॉर्ज कोमारपिल्ली आनी आना सेवेरिना कार्वालो हांची रावता चिकाली. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडखड आसल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता. आनी ह्या तरणाट्या पासत नवो कुटुंब ती घडोवंक मुखार सरता आसतना तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो लागता. आतां मीस जाल्या उपरांत सगल्यांनी भायर मेळचें. जरी तर कोणूय भोव करून तरणाट्यांनी आयकून घेवचें. क्रिसमस पार्टीक बीन वचपाचें आसत जाल्यार मातशें बरे भाशेन वसात. आयज आमच्या सकयल रस्त्यार भितर सरता आसतना एक उपसयक घडला. जरूय आमी पंचायती लागीं मागलेलें आसा ते स्पीड ब्रेकर मातशें चडय म्हूण. नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आसा तांच्या कायद्या प्रमाणे हूंय ते आनीक चडोवपाक जायना. पूण ते स्पीड ब्रेकर चडयना जाल्यार आमी सदांच पळयता कशे भाशेन हांगातावन भायर सरपाक तशेंच भितर सरपाक भोव करून जिना पेंटा फोंडवे ह्या वाटेन येवपाक जायते त्रास जाता. आनीक एक पावटी पंचायती मुखार तुमी घालचें इतली गरज ती, नाजाल्यार आनीक जायते उपसयक घडपाक शकता. आमची तरणाटीं आनी तशेंच वाडलेलीं आयज जीं कोण क्रिसमस पार्टीक वेतात मातशें चोत्राय धरात. जायतो लोक आयिल्लो आसा भायर तावन आनी आमच्यो त्यो बायक्स आसात त्यो रोखड्यो मेळटात आतां. त्यो स्टिवन कसल्यो बायक्स म्हणटा तांकां रेंट बायक खंयच्यानूय चलतात, रस्त्याच्या कुशींतल्यानूय चलतात आनी रस्त्या वयल्यानूय चलतात. स्पीड ब्रेकरांचेरूय बीन फास्ट वेतात. आयज जो एक एक्सिडेंट घडला बायकाचो, गोंयकार न्हू तो, भायलो, बरो फास्ट येतालो. मातशें चोत्राय धरात, बरे भाशेन रावात. बी सेफ, सेलेब्रेट क्रिसमस. जाता ते भाशेन जाता जाल्यार घरा लागींनूच करात आयज क्रिसमस, पयस वचपाक नाका. आनी ज्या कोणाक डान्स बीन करपाक जायो तरणाट्यांक हिंगा रावया. आमी दोगूय जाण तुमचे बराबर डान्स करतले आयज. सगळीं उबी रावया.
नातालांचो किरीत आशिर्वाद आमी घेतलो. मागात तुमकां कितें जाय तें. बाळूक जेजू जल्मला आनी शांती घेवन आयला, उजवाड घेवन आयला. तुमच्या कुटुंबान, तुमच्या जिवितान, खासगी जिवितान कसलो उजवाड जाय मागात. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. दोऱ्याका आशिर्वादाक आमचो जबाब व्हडल्यान आमेन जावं दी. अगणीत मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या मोहिमेवन जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजळीत केली. तोच बाप अगुणाचो काळोख पयस करून आनी सुगुणाचो उजवाडान तुमची काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोषभरीत खबर गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं स्वर्गा आनी संवसारा मदें एकवट घडून हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागत दिवं आनी सर्गीच्या सुखाक तुमकां पावोवं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदांकाल आसूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गाण घेवया 816 पेज 115 816.